in 2014 Downey expired. His wife filed a petition before the आज कावन्सिलाची स्पेशल मिटींग आशिल्ली कारण 7-8 पॉयंट म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट चडशे मेनचे ऑफिशियल पॉयंट्स आशिल्ले ताका लागून हांवें आज एक स्पेशल मिटींग आपयली कावन्सिलाची. तातूंत सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार जे हॉनरेबल हायकोर्टान जें डायरेक्शन दिलें ना इलिगल एनक्रोचमेंट्स ऑन द स्ट्रीट्स रोड वायडनिंग तें एक्चुअली नॉर्मली कशें सगळे ऑल द 14 मुन्सिपालिटीज हॅज टेकन दीस ब्रॉट बिफोर द कावन्सिल्स आणि इन्फॉर्म द कावन्सिलर दॅट हायकोर्ट इज डुईंग सो मोटो अशें करता म्हणून तें हांवें कावन्सिलाक इन्फॉर्म सगळें आज केल्ले कडेन आसा. आमच्या तातूंत इंटरफियरन्स करना लेट ऑल द ऑथॉरिटीज टू एक्ट एज पर द हायकोर्ट आमचे इंटरफियरन्स ते खंयच आसपाना कळ्ळें. हायकोर्टान ऑलरेडी भितर कॅटेगरीली मेन्शन केल्ले कडेन आसा पंच सरपंच चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन ऑल द कावन्सिलर्स अशी इंटरफियरन्स आसपाक जायना ताका लागून ते कावन्सिलाचे बी नदरे भितर हाडला आनीक लेट सगळं ऑफिशियल वर्क एज पर द हायकोर्ट दॅट विल नो इंटरफियरन्स ऑफ द कावन्सील कळ्ळें. सो आय ब्रॉट बिफोर द कावन्सील. सेकंड इश्यू आशिल्लो जे ओल्ड चॅपल जे कब्रस्तानाचे कितें चॅपलाचे ते एनक्रोचमेंटाचे कितें तरी रोड मेळटात तांचे ऑलमोस्ट हायकोर्टाक दे आर कम कन्क्लुजन ऑफ द सेटलमेंट जाता. आमची फक्त से आशिल्ली की वे हॅव टू डिसायड ते आमी ऑलरेडी तांकां कावन्सिलाकी परमिशन दिल्ले कडेन आसा. सेकंड थिंग एक ओल्ड केस आशिल्ली म्हळ्यार जो ज्या वेळार हांव 2 ऑक्टोबर 2022 ह्या चेअरपर्सन पदाचेर बसलो तेन्नाच्यान खुबशे ओल्ड इशू हे कावन्सिलाक म्हाका पेंडींग आशिल्ले. म्हाका ही 16वो काय 17वो इशू दॅट आय हॅव ब्रॉट बिफोर द कावन्सील एंड ट्रायड टू रिजॉल्व इट. तुमकां खबर आसा कोलमरोड केस टॅनंटेल केस आमकां जवळ 5-6 कोटी भर म्हणिल्ले तेही आतां ती आमी केस हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टा पासून हायकोर्टा वचून ही केस आमी जिखले आनी नाल्यार आमकां मुन्सिपालिटीचे 5 कोटी ज्यो गांधी मार्केटाची केस ओल्ड ताका कोंकणी भाशेन म्हणल्यार मेल्ली मोडी म्हणटात. हें हांवें सातत्यान प्रयत्न केल्ले कडेन हांव उदक कावन्सिलर उरला म्हणटा पसून म्हणलें की येणारे नेक्स्ट कावन्सील येतलें हे कावन्सिला मुखार असले ओल्ड इशू कितले येतले म्हाका खुबशे कमी येतले कारण आय हॅव ट्राय टू रिजल्व ऑल पेंडींग इश्यूज टू बी क्लियर. सगळेंच हांव जालो अशें म्हणना बट आय हॅव ट्राय लिटल बीट. तातूंतलो हो एक इशू हो एक म्हणजे चंद्रकांत दावणे म्हणून एक आमचे कडेन पयलीं वर्कर आशिल्लो डेली वेजीस आनी तो कामां आशिल्लो. सो मागीर तो कितें एक वर्स 2004 काय 5 कितें आय डोंट नो एक्झॅक्टली डेट तो फिक्स जालो. मागीर तो इरेग्युलर ऑन ड्युटी मागीर ताका तेजे वाटेन सर्वीस टर्मिनेट केली ताका काडलो. देन ही वॉज समवेअर इन 2006 or 8 years पास्ट अवे आनी तेन्ना ताका एक डिसिजन जाल्लें की तेजे भायर एक डिसिजन जाल्लें की ताका ते कितें 2 लाख रुपया कितें हें दिवचें आनी मागीर ताका ताणें मागीर तो मेलो ताजे नंतर ते मिसेसीन कितें तरी फायल केली कळ्ळें न्ही ट्रिब्युनला मुखार फायल केलें की ताका आनी कितें अशें. सो कावन्सिलर डिसायडेड टू स्टीक आउट एन अर्लियर डिसिजन टू पे वॉट एवर दॅट एमावंट 2 lakhs कितें तरी. तातूंत भितर आनी एक डिसिजन जालां. ही केस लेबर ट्रिब्युनला भितर आशिल्ल्या कारणान आमचे खंयचे तरी एक ऑफिसराक हें इंटिमेशन आयिल्लें आनी तें आमी इंटिमेशन कावन्सिलाक घेवन 10,000 रुपया फायल कावन्सिलर डिसिजन घेतला आयडेंटिफायड हू इज दॅट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल एंड होल्ड रिस्पॉन्सिबल टू पे दॅट 10,000 टू हीम बाय फ्रॉम हीज सॅलरी कळ्ळें. सो वीच इज व्हेरी गुड डिसिजन टेकन बाय द कावन्सील. पण नॉर्मली कशें आसता असले एमर्जन्सी कितें केसीस आसता पळय जेन्ना हायकोर्ट मॅटर कसले कोर्ट मॅटर आसता ऑफिसर्स इमिजियटली कम एंड टू आतां पळय डाक हांवें म्हाका धाडपाचो म्हणजे जेन्ना हांव बसलो म्हाका धाडपाक तेन्ना म्हाका डाक येता तेन्ना डाकांतल्यान काही कोर्ट मॅटर तेन्ना हांव इमिजियटली ताजेर रिएक्शन काडटा आनी कन्सर्न ऑफिसर आसा पळय आयज कोर्ट मॅटर येयले कित्याक आनी तुमी इमिजियटली रिएक्शन काम करपाक जाय. आनी थोडी गव्हर्मेंटाचे सडनली कितें आसता गव्हर्मेंट ऑज अ कंटिन्युअस प्रोसेस गव्हर्मेंटाचे एकदां प्रोग्राम्स जातात आतां 2 दिसान शेनवारा प्रोग्राम आसल्यार ब्रेस्ताराक बुधवाराक आमकां मेल येता. आमकां एकदां अशें आसता की प्रोग्राम जावन गेल्ले कडेन आसता आनी डाक म्हाका सायन मारपा येता जावं दुसरीच येता. सो दीस इज नॉट हॅपन म्हणून आमी हू इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर who has not intimated me regarding this case to be hold responsible and whatever 10,000 कितें labor fine वाला we have to pay it from his salary. That the decision we have taken. Second एक आनी एक हायकोर्ट मॅटर आशिल्लो की एक नगरवाला म्हणून कितें ट्रेड लायसन दॅट ऑल्सो वी हॅव रिजॉल्व इट टुडे. सो स्टेक ऑन द अर्लियर डिसिजन. बाकीचे सेक्युरिटी एजन्सीज आमचे रिन्युअल आमी तांचे एक्सपायर जाला रिन्युअल डोर टू डोर
ज्यो एजन्सीज बऱ्यांतले बऱ्यो दोनी एजन्सी आमचें काम करता तांकां पयर मेयाक 31 मेयाक आमचो वर्साचो तांचो कॉन्ट्रॅक्ट कवर जालो. नाव वी हॅव टू डू दॅट. हांवें फक्त 2 म्हयने वाडयला कारण एक्चुली टेंडर बिंडर सगळं गव्हर्मेंट सगळे ऑफिशियल परमिशन्स घेवन टेंडर बिंडर सगळं जालो. ते कोर्ट करून ह्या म्हयन्या भितर एक 10-15 दिसांत तांकां वर्कऑर्डर दिल्ली वतली परत 1 वर्साची. फक्त हांवें 2 म्हयने एक्सटेंशन केला हितूच खातीर की थोडे पयलींचे पयशे म्हणजे ओल्ड ताजे अमावंट जो सँक्शन जालो ते पयशे थोडे सेव जाले कडेन सेविंग्स जाले कडेन ते सेविंग एडजस्ट आमगे 4-5 लाख रुपया घालचे पडटा. तो सेविंग घालता ते पयशे मागीर एडजस्ट करपाक प्रॉब्लम जाता. सेविंग ते करपा लागून हांवें तें एक्सटेंशन घेतलां. सो ह्या म्हयन्याक जालें जाल्यार टेंडर अप्रूव्ड जाला. लास्ट टेंडर कितें 23-24 तारीख कितें आसा. सो जालें जाल्यार बाय ह्याच म्हयन्याक जाल्यार एक 5-6 तारीख पसून ऑर्डर दिल्ली वतली 10 तारीख पयली. आनीक एक म्युनिसिपल गार्डनाचें आमी एक पयलें रेजोल्युशन घेतिल्लें. गार्डना भितर ती बिल्डींग गणपती पुजता तें एकदम नवें स्ट्रक्चर नवें बांदचें. आनी हें जें ओल्ड स्ट्रक्चर आमचें लेबर जे रावता लेबर रूम आसता तें म्हणजे तातूंत एक एडिशन केलां. ऑलरेडी गव्हर्मेंट डिसायडेड टू टेक ओवर दॅट वर्क. सरावंडींग गार्डन जे बाग आसा पळय बाग हे बाग काडपाचें आनी त्या बागा बद्दल दुसरे भितर कितें तरी रेनोवेशन करपाचें. तो एडिशनल एस्टिमेट ऑलरेडी गव्हर्मेंट एक्सेप्ट केला. ऑलरेडी दे हॅव स्टार्टेड द वर्क बट वी हॅव टेकन एडिशनल टू एड दीस एस्टिमेट इन दॅट इतलेंच. आनीक फायर हायड्रंट टँक जे आमी आमचे ओल्ड पिकअप स्टँडाचेर बसयतात कळ्ळी ते ऑलमोस्ट जागा तांकां हें करून तो टँकाचें ऑलरेडी सगळें जाल्ले कडेन आसा. गव्हर्मेंट हॅज गिवन अप्रुवल ऑल्सो. सो PWD हॅज डन ऑल द फॉर्मेलिटीज. फक्त एक एडिशनल आमी तें करता की ट्रान्सफॉर्मर एक कितलें सगळें करता जाल्यार लायटीची गरज पडटा. एडिशनल ट्रान्सफॉर्मराक प्लेस आमी तें एड करची तें एडिशन घेतलां आनी मिटींग हॅज कम एंड टू एंड जाल्ली की 4 जाणांची कमिटी करची अशी अंडर द चॅरमॅनशीप ऑफ चीफ ऑफिसर. काल काय सगळे RTO पुलीस PI सगळे ऑफिशियल्स ME धरून काल चीफ ऑफिसराचे ताजे चॅरमॅनशीप एक मिटींग जाली कडेन. टोटल 16-17 प्लेसी आयडेंटिफाय केले कडेन फॉर CCTV कॅमेराज. आनी तातूंत भितर तेंय ताजें डिस्कशन जालां आसतलें पे पार्किंगाचें म्हणजे प्लेसी पयलीं आयडेंटिफाय करता खंयच्यो पयलीं प्रायोरिटीचे 4-5 घेवपाच्यो. CCTV आनी थंय म्हणजे प्लेस पयलीं खंयची ओगीच प्लेस पे खंय म्हणजे मोस्ट कंजेस्टेड पार्किंग जाता पळय कितें CCTV घालपाक म्युन्सिपालिटी घालतली पण ते मेंटेन तुम्ही करता. आमी ऑलरेडी सनसेटार घाले न्ही. न्ही सनसेट म्युन्सिपालिटी तुम्ही घालता CCTV. ताजेर काल कितें जालां काल एक 2 डिस्कशन कितें जालां एक कोण तरी ताणें एजन्सी आपयल्ली तातूंत खूब तरेचे CCTV कॅमेरा येतात. थोडे म्हाका तातूंत नॉलेज व्हडलीशी ना. थोडे हायर म्हणजे थोडे ते चीप घालपाचें थंयच घालपाचें थोडे केबलाचे घालपाचें तांचे तर ते आतां डिसिजन एक म्हाका दिसता काल जाल्यार काय आज जाता खबर ना. ते सिलेक्ट करतात खंयचे घालपाचें. थोडे ते CCTV कॅमेरा चीप घालपाचें येता तशी एक एजन्सी येता. थोड्या खंय केबलाचे येता. ते केबलाचे म्हणटा तितलेशी ती हें न्ही कळ्ळी. लास्टाक CCTV जाता तो मेंटेनूय जावपा जाय न्ही. अशें करून तांच्यांनी काल 15 काय 16 कितें प्लेसी मेजर प्लेसीस आयडेंटिफाय केले कडेन. बट फंडिंग तुम्ही करता आमी आणि पे पार्किंगाचे ते कमी सांगता पण